नमस्कार, हांव सुयश गावणेकार. प्रुडंटाच्या नवे स्टुडियोत पहिल्या बुलेटिनात येवकार. प्रुडंटाच्या फिताक नवो स्टार. मुख्यमंत्री सावंताचो केजरीवाल. दिवाळेच्या राती नरकासूर संहार. सविस्तर खबरां आदी पळोवया. हेडलायन्स. गोंयांत भारतीय प्रशासकीय पुलीस अधिकारी तयार करून कॉलेजांनी UPSC परीक्षांचे ट्रेनिंग. मुख्यमंत्र्याची घोषणा. सरकार मनयतलो गोंय मुक्तीचे 60वें वर्स. स्वयंपूर्ण गोंय वेंचणुके पुरते न्ही. मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयच्या फळा भाजीच न्ही, सगळे मळांनी स्वयंपूर्णतेक जमिनी यत्न. शेतकी मंत्री म्हणटा शेत जमनीचें कन्वर्जन ना. केंद्र राज्यांचे लावन दिवं नाका. दिल्लीचे प्रदूषणूच जाग्यार घाल. गोंयकारांनी आपूण गोंय सांबाळूंक समर्थ. मुख्यमंत्री सावंताची दिल्लीचो मुख्यमंत्री केजरीवालाक जाप. गोंयची खरी वळख. मराठी अस्मितेचे नातें सांगपी गोंयचो मराठी चॅनल गोवन वार्ता लायव्हाची दबाज्यान सुरवात. वेगवेगळ्या मळावेल्या मानेस्तांच्यो शुभेच्छा. पाकिस्तानाची उरी शिमेचेर फायरिंग. 2 जवान BSF सब इन्स्पेक्टर धरून 6 गेले. भारताच्या जापेंत बंकर्स उद्ध्वस्त. 8 पाकिस्तानी जवानाक मारले. डझन भर जखमी. आणि दिवाळी सुरू. कोविडांत सर्ती ना. फातोडेर नरकासुराक नाचोवन लासून दिवाळी. मार्केटांनी व्होकल फॉर लोकल. गांवांनी बायलांचे खासा उपक्रम. गोंयकारांची दिवाळी. IAS IPS जावंक गोंयकार फाटी. सरकारान आतां कॉलेजांनी उंचेल्या शिक्षण खात्या वरवीं UPSC परीक्षांचें ट्रेनिंग दिवपाचें थारायलां. डिसेंबरा उपरांत उपक्रम सुरू. गोवन वार्ता लायव्हाच्या उक्तावणाक मुख्यमंत्र्यान जाहीर केलें. मोलेच्या पर्यावरणाचो हुस्को आसा. कोविडा आड गोंय बरें काम करता. तोखणाय केली ना तरी हेरांनी देख घेवची म्हूण महाराष्ट्राचेर बाण. की पुढच्या वर्षीपासून आपल्या डायरेक्टरेट ऑफ हायर एज्युकेशनमधून UPSC ट्रेनिंग देण्यासाठी प्रत्येक गव्हर्नमेंटच्या कॉलेजमध्ये आपण वेगळं सेक्शन सुरू करतोय. आणि गोमंतकातील तरुणांना यामध्येही संधी येईल की आपले गोमंतकातील तरुण या UPSC सेक्शनमध्ये GPSC ह्याच्यामध्ये कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स आपल्या देशभरातल्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाममध्ये पुढे जाण्यासाठी आपलं नक्कीच एक नवीन पाऊल आपण येत्या डिसेंबरच्या नंतर आपण डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशनमधून सुरू करतोय. पोस्ट कोविडच्या काळामध्ये मला वाटतं पांढरपट्टे साहेब आपल्याकडं कार्यक्रम सुरू झाले नसेल, पण आमच्याकडं सुरू झालेलं आहे तेवढं कळवा. म्हणजे नक्कीच, कारण गोव्यामध्ये चांगल्या पद्धतीने आम्ही कोविड मॅनेजमेंट केलेलं आहे. आम्ही त्याची शाबासकी मागत नाही, पण जे काम केलेलं आहे त्याची इतरांनी नोंद घ्यावी असं मला वाटतं. ह्या 19 डिसेंबर 2020 साली म्हणजे 60 वर्ष आपल्या म्हणजे 60वं वर्ष सुरू होतं आणि 60th लिबरेशन इयर म्हणून आपण पूर्ण वर्षभर कार्यक्रम वेगवेगळे कार्यक्रम निश्चितच आपण या वर्षभरामध्ये करणार आहोत. आणि यापुढे 25 वर्षानंतर पण म्हणजे आपल्या गोव्याच्या भूमीत नारळ मधाचेच असणार आहे. आणि आपल्या कड्या कोपऱ्यामधूनही घट दुधाचेच फुटत राहणार आहे. आणि मोल्याची काळजी मलाही आहे आणि यापुढेही राहणार आहे. स्वयंपूर्ण गोंय वेंचणुके पुरती मोहीम न्ही. प्रुडंटाच्या नवे स्टुडियोंतल्या पयल्या डिबेटींत मुख्यमंत्री उलयलो. फक्त फळां भाजीच न्ही, गोंय सगळे मळार स्वयंपूर्ण जावंक जाय म्हूण जमिनी पावड्यार खंय यत्न चल्ल्यात. तरणाट्यांची मानसिकता बदलता. सरकार शेत जमनीचें रुपांतर जावंक दिना. भुरगे शेती दूद वेवसायांत येतात म्हूण उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार उलयलो. विशय स्वयंपूर्णते वयल्यान सुरू केला. म्हाका दिसता मिडियाच्या बाबतींत स्वयंपूर्ण जावपाक फॉमेंतो मिडिया ग्रुपान सुरू केला, ज्यांचो स्वताचो प्रुडंट मिडिया हो चॅनल, ज्यांच्यानी आज स्टेट ऑफ द आर्ट एक वन ऑफ द बेस्ट स्टुडिओ हांगासर एस्टाब्लीश करून म्हाका दिसता मिडिया इज व्हेरी वेल एस्टाब्लिशींग इन द स्टेट हे तुमी सिद्ध केल्लें आसा. जशें आमी आतां भितर येता आसतना ज्या पद्दतीन स्टुडिओ तुमी केल्लो आसा, सुंदर असो
आणि खऱ्या असताना हांगा आनी खंय आसपाक शकना, पूण ज्या पद्दतीन आयज तुमी एंकरींग करता आसतना तुमकांय प्रश्न विचारप बरें किंवा आमकांय सहभाग म्हणजे उलयता आसतना उलोवप बरें, म्हणजे इतली सुंदर वास्तू अशी केल्ली आसा जेणे करून थंय बसून दिसता, उलयन दिसता. आमी स्वयंपूर्णते वाटेन वता. वर्सभर तुका हो इलेक्शन अजेंडा न्हू किंवा म्हाका सेट करपाचो अजेंडा न्हू, हो गोंयाक स्वयंपूर्ण करपाचो अजेंडा आसा. तूं पळयत राव, तुका स्वयंपूर्ण जाता आसतना दिसतलें. आमी जेन्ना विचार करता तेन्ना फक्त ते दूद, भाजी, चिकन, कोंबडी इतक्याचेरच ना. आज आमी काल मिटींग घेवन ऑलरेडी म्हणजे IDC कडेन लिंक करपाक बसीस खंयच्यान सोडपाच्यो, कशा पद्दतीन म्हणजे यूथ स्कील करून ताका थंयसरूच एम्प्लॉयमेंट कसो मेळचो हाचो विचार करता. एम्प्लॉयमेंट वी हॅड ओपन फॉर द प्रायवेट एंटरप्रिनर्स, दे कॅन डायरेक्टली पिकअप अवर बॉयज फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. ह्यो सगळ्यो गजाली भितर इन्वॉल्व आसा आनी हें सगळें करता आसतना म्हाका निश्चितच खात्री, कारण आमी ग्रावंड लेवलाचेरूच आमी काम करपाक सुरू केलां. आमी पणजेन बसून स्वयंपूर्ण गोंय म्हणना, हांव त्या काणकोणच्या खोलाय पंचायतीन वयता आनी पेडण्याच्या आगरवाड्या पंचायतीन वयता आनी सत्तरींतल्या कोपाड्या पंचायतीन म्हाजे ऑफिसर्स वता. हाज्या फुडें आमचे IAS गेले, आतां मंत्री वचपाचे आसा, हांव स्वता गांवांत पंचायतीन वचपाचो आसा. आज अनेक हे आसा न्ही, आमी एटसोर्स केल्ले आसा. पयलीं कशें जायी सगळी आमची सबसिडी खूब आसा, आमच्यो सगळी बऱ्यापैकी सबसिडी आसा आनी कितें, पूण लोकांक पयशे पयलीं दिवपा पडत सगळे आनी मागीर खंय तरी परत घेवपा पडत मागीर. पूण आतां आमी कशें केल्लें आसा, जे कोणाक 90% आसता जे 10% बरोवप आसता, 75% हे आसता ते 25% बरोवप, तितलेच पयलीं बरोवप. मागीर एट सोर्स केल्ले आसा जेणे करून शेतकी आनीक लोक वाडले आसात. म्हणजे हांव तुमकां एक सांगता की शेतीक म्हणजे शेती कडेन परत लोक वळपाक वळलेले आसात आनी मोठ्या प्रमाणात शेती करतात. आनी तुमी म्हणटा त्या प्रमाणे शेती आज एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आनी TCP मिनिस्टर म्हाका दिसता गोंयकारांक एक आश्वासन जाय की कोणी जर आयलो हें मातशें करून दी न्ही का म्हणून, ना म्हणटलो काय म्हणतो. नाही एग्रीकल्चर लँड जी आसा, जी जमीन ती कोणी घेवन सुद्दां आयलो जाल्यार ताका आमी प्राधान्य दिवंक शकना, कित्याक ती एग्रीकल्चर जमीन आहा ती उरपाकच जाय. ती जमीन आहा ती फाल्यां TCP आहा म्हणून ती कन्वर्शन करूया किंवा आनी कितें करूया ना, ताका आमी प्राधान्य दिना. आमी ते क्लियर सांगले आसता की शेतीची जमीन आहा ती शेती खातीर तिचो वापर जावपाक जाय, ती आनी कित्याक जावंक शकना. केंद्रांनी राज्याच्या लावन दिवं नाका. दिल्ली रावपाची परिस्थिती ना, थंयचें प्रदूशण आदी जाग्यार घाल. गोंयकार आनी आपूण गोंय सांबाळूंक समर्थ. प्रुडंटाच्या नव्या स्टुडिओच्या उक्तावणाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक जाप. कोळशाचे इशू वेल्यान केजरीवाल सावंताचे ट्विटरा वेले कॅमेरार. मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि गोवा का एनवायरनमेंट, गोवा का पोल्यूशन और गोवा मैं जानता हूँ, गोवा के लोग भी जानते हैं यहाँ किस तरह से यानी गोवा में एनवायरनमेंट है, किस तरह से यानी गोवा के लोग रह रहे हैं, और दिल्ली के लोग भी जानते हैं अभी वो किस तरह से किस यानी पोल्यूटेड एनवायरनमेंट से गुजर रहे हैं. मैं 2 दिन पहले दिल्ली था और विच इज़ एन हेवीली पोल्यूटेड स्टेट एट प्रेजेंट इन द कंट्री मुझे लगता है. इसीलिए मेरा ऑनरेबल CM ऑफ दिल्ली केजरीवाल जी से कहना है, दिल्ली की भी चिंता करो और हर वक्त देश और राज्य में ऐसे डिफरेंस मत क्रिएट करा करो, बस इतना ही. गोंयची खरी वळख संस्कृती संवसारा मेरेन पावची म्हूण फोमेंतो मिडियाचे नवे मराठी न्यूज चॅनल गोवन वार्ता लायव्ह दबाज्यान सुरू. उक्तावणाक मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्राचो म्हायती जनसंपर्क खात्याचो सचिव दिलीप पांढरपट्टे आनी गोंयच्या वेगवेगळ्या मळावेले मानेस्त पावले. मराठीचे नातें संबंध संस्कृती लोकांच्या प्रस्नाक वाचा फोडपाक नवे चॅनलाचे नवे वाटचालीक शुभेच्छा. त्यामुळं महाराष्ट्र आताच आमच्या पांढरपट्टे साहेबांनी सांगितलं, महाराष्ट्राचा आणि गोव्याचा संबंध तसं जवळ आहेच, पण ह्या आता चॅनल जो चालू होतोय त्यातून आणखीन वाढणार, संबंध वाढणार, रिलेशन पहिल्यांदा आहे पण आणखीन वाढणार की मराठी जी आहे ती महाराष्ट्रामध्ये आहे, मराठी भाषा जी आहे मराठी महाराष्ट्रात बोलतात, गोव्यामध्ये कोकणी आम्ही बोलतो, पण ह्या चॅनलमध्ये आणखीन चांगली गोष्ट होणार. आणखीन वेळा ज्या तुम्हाला सगळ्यांना जी टीम जी आहे, जे फोमेंतो ग्रुपाची टीम आहे त्याला सगळ्यांना शुभेच्छा येतो. तेव्हा गोव्याचं मराठी चॅनल याची मला अपूर्वाई आहे, कारण माझ्या माहितीप्रमाणे तुमचा इंग्रजी आणि कोकणी चॅनल आहेच आणि तिमलो साहेबांनी हे फार मोठं पाऊल इथे उचललेलं आहे. आणि मला असं वाटतं की गोवा म्हणजे काय, मगाशी जे मी बोललो गोव्याबद्दल गैरसमजच फार आहेत. गोवा म्हणजे नेमकं काय आहे
या निमित्तानं जगासमोर येईल असं मला वाटतं. आणि या अत्यंत चांगल्या, आज धनत्रयोदशी आहे, दिवाळीचा तसा प्रारंभ कालपासून झालेला आहे आणि तुम्ही या शुभदिनी सगळ्यांच्या शुभेच्छा सुद्धा आपण पाहिलेल्या आहेत. तेव्हा मी सुद्धा माझ्या वतीने आपल्या या चॅनेलला मनपूर्वक शुभेच्छा देतो आणि मराठी आणि गोवा यांचं नातं जास्तीत जास्त दृढ होईल. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र आणि गोवा हे सुद्धा या निमित्ताने जवळ आहेतच पण आणखी जवळ येतील अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो. पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना मनपूर्वक शुभेच्छा. की गोवा म्हटल्यावरती समुद्र किनारा दिसणार तुम्हाला, तिथे फिरणारे फॉरेन पर्यटक दिसणार, एक चर्च दिसणार, एक मंदिर दिसणार, संपला गोवा. ही गोव्याची ओळख इज जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग. गोव्यात आतला गोवा हा पूर्णपणे वेगळा आहे. 450 वर्षे पोर्तुगीजांच्या राजवटीत असलेल्या या राज्यानं आपलं अस्तित्व जपलं म्हणजे काय हिंमत असणार या गोमंत भूमीतल्या लोकांची ते तुम्ही बघा. तर ही जी ओळख आहे, जो सांस्कृतिक ठेवा आहे गोव्याचा, जो वारसा आहे, ही देवभूमी म्हणून आपण ओळखतो. कारण आपल्या गोव्यात जेवढी मंदिरं असतील, जेवढी धार्मिक स्थळं असतील, तशी धार्मिक स्थळं आणि मंदिरं इतर कुठल्याही राज्यात तुम्हाला सापडणार नाही. म्हणजे तुम्ही कुठंही खोदलं तर तुम्हाला मूर्ती सापडू शकते, अशी परिस्थिती या गोव्याची आहे. मग ही गोमंत भूमी, ही देवभूमी जर आपल्याला राष्ट्रीय पातळीवरती आणि जगासमोर जर न्यायची असेल तर त्याची खरी ओळख करून देण्याची गरज आहे आणि ते काम गोवन वार्ता लाईव्ह करणार आहे. दिवाळी सुरू. फातोडेर नरकासुराक नाचोवन लासून अभ्यंग स्नानान दिवाळी. कोविडांत नरकासुराच्यो सर्तीना तरी दिवाळेच्या आदले रातींच जगमगाट. भौशीक दबाजे कमी तरी दर एकलो आपापले परीन घरदारां उमेदीन सजयता. कोविडांत सध्या तातले तातूंत मातशी थाकाय दिल्या. बाजारांत वोकल फॉर लोकल, सेल्फ हेल्प ग्रुपाची घरगुती जिन्सांची शॉपां, गोंयकारांची दिवाळी. हांगासर माझी आनी ही माझी टीम आसा ती आमी हांगासर बिझनस करता. एक तराचो आमचे ऑनलायन क्लासीस चलता. ते ऑनलायन क्लासीसान आमकां मातशें कितें टायम मेळटा, ते ऑनलायन क्लासीस अटेंड करून आमकां टायम मेळटा. त्या टायमाचेर आमी कितें करता, हे आकाशदिवे करता. एक तर आमचो टायम वेस्ट बी जाता, तो टायम उरता तो तितून आमी हे सगळें करता आनी वयल्यान आमची इनकम बी येता. इनकमान आमी हांगासर जितली म्हाजी टीम आसा तांकां हांव इनकम वाडटा ती जितले आमी करता हांगासर त्रास. तशे तरेन आमी हांगासर खूब तरांचे आकाशदिवे केल्लेले आसा की आतां आमी व्हरोन बाजारांत वचून विकपाचे आसा. इतलेंच तर लोकांक आमी हे सांगता की जी आपली हांगान ती कला आसा ती सगळ्यांक दाखोवपा जाय, कोणाक शिकोवपा जाय, कोणाक येना ती शिकोवंक जाय. लॉकडावना खातीर आमची ऑनलायन क्लासीस आसलेली, आमी फ्री टायम आसलेलो, भरपूर फ्री टायम आसलेलो आनी फॅमिली बीन आसली ती करत आसलेली, तांकांय बीन इनकम नासलेलो. सो आमी चिंतलें कितें सगळीं जाणां मेळोन आमी खुबशे आकाशदिवे करून विकपाक लागले. कित्याक तेजें कारण कितें, आमची कलाय बीन दाखोवपाक मेळ्ळी आमकां आनी आमी आमचो टायम आसा पळय तोय बीन पास जालो. इतलो वेळ आमी पळय तो इनकम सोर्स नासलेलो पळय तो आमकां ह्या कलाक लागून कितें तरी आमकां मेळटालें अशें. रेट कशी कितें हे 350 पेपराचे आसा 350 आसा. न्हू आनी तुमी हो माल खंयचो चायनाचो बी? चायनाचो म्हणटा माल ना, चायनाचे बंद केले आतां सगळे इंडियेचे हाडटा, मुंबयचे हाडटा, मुंबयचे आनी बेळगांवचे तेवटेले हाडटा. तुमी घरा करिना करून आमी घरा करता, हे आमी घरा करता सगळे. हे फावट आतां तुमी आकाशदिवे आनी नरकासुरा पळय हो न्हू पावसूय कमी आहा, मागीर कोविडाचें सिट्युएशन तें तुमी गिरायक कशें कितें आहा? गिरायक म्हणजे खूबच कमी आहे. गिरायक आसलेले येता गिरायक ते सामके रेट कमी म्हाका व्हरोंक पडटा. हे फावटी आमकां म्युन्सिपाल्टीन आमकां
2,500 कितल्या दिसांक 5 दिसांक 2,500 तुम्ही करता वो येतो हो आम्ही घराकडे करता फक्त सांगाडे आम्ही घालता आनी मागीर सगळे फुले लावप आनी सगळे घराकडे लाकडाचे तुम्ही करता कपता गिरायक आहा पण कोविडाच्या हितून काय ना किंवा कोणतरी एक जर जागा दिता जाल्यार थंय आमी तुमच्या मळ्यांतल्या लोकांक लागून एक किचन दिवंक शकता जंय सगळे तरेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे लागता म्हणजे ते मिक्सर आसूं आयदनां आसूं कुकिंग रेंज आसूं हे सगळे तरेचे आयटम आमी जवळजवळ 10 ते 15 लाख रुपया आमी खर्च करूंक शकता जोपर्यंत तुमच्या मध्ये हो आत्मविश्वास तयार जायना जोपर्यंत तुम्ही पुढे सरपाची तुमच्या मध्ये ती ताकद निर्माण जायना तोपर्यंत ह्यो गोष्टी केन्नाच जावच्यो ना आनी एक गोष्ट सांगपाक सोदता चिकाटी असपाक जाय म्हाका जर कितें करपाक जाय जोपर्यंत म्हाका तें मेळना तोपर्यंत थांबूंक जायना घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक रोखडेच परत मेळया आतंकवाद्यांक घुसोवंक पाकिस्तानी लष्कराचो जम्मू काश्मीरात सीमेचेर संघर्श विराम मोडून अंदाधुंद फारपेट उरी प्रत्यक्ष ताबो रेषेचेर केल्ल्या फारपेटांत 6 जाणांक मरण आयलें तातूंत BSFाचो सब इन्स्पेक्टर लष्कराचे 2 जवान 3 थळावे आसात घरां डॅमेज जाल्यांत भारताचे जापेंत पाकिस्तानी बंकर्स उध्वस्त 8 पाकिस्तानी SSG कमांडो आनी जवानांक मारल्यात डझनभर जखमी म्हूण खबर एका तेंपार तोखणाय करपी इजिदोर आतां आपल्या नांवान शंख मारता ताणें फक्त काणकोण केल्लें ताचें 10% काम दाखोवचें म्हूण आदलो आमदार रमेश तवडकाराची चॅलेंज काणकोणच्या तरणाट्याक कामाक लावपाची पोकी आश्वासनां दिलीं आनी आपल्या मॅट्रीक पास पुताक सरकारी जॉबाक लावपाचें कांड केलें इजिदोर खंय BJPची तिकेट सोदता 2017 सालाक श्री इजिदोर फर्नांडीस हे काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार आशिल्ले आनी काँग्रेस पक्षान ते निवडून येले आनी त्या वेळाचेर हांव अपक्ष म्हणून निवडणूक लढयल्ली आनी अशा वेळाचेर ज्या वेळाचेर तो निवडून आयलो सादारण म्हाका दिसता 1-2 वर्सां ताणें म्हजो जयकार केलो आनी जे प्रोजेक्ट जे हांवें केल्ले कंप्लीट केल्ले प्रोजेक्ट आसा जेन्ना तो उद्घाटनाक वतालो त्यामुळे हे सगळें जे क्रेडीट आसा तें रमेश तवडकर करता असो तो जाहीरपणे उलयतालो आज तो बरोबर तो उलटी विधानां करपाक लागला म्हणजे म्हजेर आरोप करप सुटलेलो आसा की काणकोणचो विकास जो आसा तो हांव मंत्रीपद वेगवेगळ्याची 4 खाती आसून सुद्दां जसो हांव विकास करपाक शकलो ना अशा तरेन तो सांगत आसा सबंद काणकोणांतल्या भुरग्यां कडच्यान लॅटर मागून घेवप आपूण इमिडिएट आयले आनी सगळ्या भुरग्यांक सगळ्या आख्या गांवाची भुरग्यांक आपूण नोकरी लागतो अशें खोटें सांगून आसा न्ही तांणी भुरग्यांची एप्लिकेशन घेतली नांव घेतली सांगून ताणें हळूच आपल्या भुरग्याचो जो नॉन मॅट्रीक भुरगो आसा की ताका नोकऱ्यो दिवपाच्यो प्रयत्न म्हळ्यार एक सेल्फीश मोटो धरून जो आसता ताणें काम केलें आनी इतली दुख्खाची गजाल खंय ना म्हाका दिसता हें सगळ्यांचो कर्तव्य आसा न्ही जर म्हजे आरोप करपाचे बाकी सगळे करता की ताका परत एकदां आमदार जावपाचें आसा हांव चॅलेंज करून सांगता ताका जे तांणी स्वताक प्रपोजल मूव केली आनी ते सँक्शन केले आनी ती कामां कंप्लीट जाली 10% सुद्दां ताणें काम केलें जायत न्ही एक आव्हान हांव ताका दिता ताणें जर सिद्ध केलें जर जायत न्ही हांव भारतीय जनता पक्षाची तिकेट सुद्दां जी आसा न्ही ती हांव पार्टीक सांगता की इजराक दिवंक म्हणून लग्नाचें उतर दिवन लैंगीक अत्याचार केले 40 लाख रुपया खाले म्हणून पत्रकार रुपेश सामंता आड एके बायलेची पणजे पोलिसेंत कागाळ 2014 ती बायल आनी रुपेश एकेच कंपनीत काम करताली ते वेळार रुपेशान प्रेशर घालून मानसीक शारिरीक छळ केलो म्हूण कागाळ ती बायल खंडणी मागता म्हूण रुपेशाची उपराठी पुलीस कंप्लेन पत्रकार रुपेश सामंता आड लैंगीक शोषण पैसे खाल्ले लग्नाचें उतर दिवन फटोवप असले आरोप करून एका बायलेन पणजे पुलिसेंत कागाळ केल्या 2014 दोगांय एकाच कंपनीत काम करत आसतना रुपेशान खंय लग्नाचें उतर दिवन तिचो लैंगीक छळ केल्लो उपरांत प्रेशरूय हाडलो 40 लाख रुपया खाले म्हूण कागाळ ती बायल खंडणी उखलपाचो यत्न करता म्हूण रुपेशान कावंटर कंप्लेन केल्या तेच बरोबर रुपेशान सिनियर जर्नलिस्ट प्रकाश कामत आनी बाकीच्यांचेरूय फटीची केस घालून खंडणी उखलपाचो यत्न करता म्हणून कागाळ केल्या प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार
गोंय दिल्ली सरकारा मदलें पावर वॉर 1-to-1 डिबेटीचेर पावला. दिल्ली जल बोर्डाचो उपाध्यक्ष राघव छड्डान वीज मंत्री निलेश काब्रालाची पावर टॅरिफा वयली भौशीक डिबेट चॅलेंज घेता म्हूण काल ट्वीट मारिल्लें. आज व्हिडिओ चॅलेंज. 17 तारखेर तो गोंयांत पावता. डिबेट खंय घेवपाची तें खंय काब्रालान सांगचें. And Mr. Nilesh Cabral wishes to have a public debate on this. He has even gone to the extent of saying that he will bear the expenses for anyone from Delhi to come to Goa and debate with him. I accept this challenge of the Honorable Power Minister of Goa, Mr. Nilesh Cabral. Mr. Cabral, I am coming to Goa to debate with you. I accept this challenge of yours of a public debate. Let's see whose model is better. The Aam Aadmi Party's Arvind Kejriwal model of electricity that is being practiced in Delhi, or the model of Mr. Cabral, his government and the BJP government in Goa. I will reach Goa on the 17th of November by 2 p.m. Let me know where you wish to have this public debate. I will be there. सरकारी कचेऱ्यांनी कामां जायनात म्हणून कागाळी येवंक लागिल्ल्यान मंत्री आमदार गोविंदान फोंड्या तालुका पावड्यावेल्या अधिकाऱ्यांची बसका घेतली. लॉकडावन सोंपलो, आतां कामाक नेट लायात. लोकांच्यो कागाळी नाका म्हूण शिटकावणी. मुख्यमंत्री म्हापशेच्या उदरगतीचेर उलयलो. DGPन म्हापशा पोलीस स्टेशनाची पळोवणी केली. गोंयभरच्यो एक खबरो. म्हाका दिसता खूब तेंपान आज जे सरकारी अधिकाऱ्यांक आपण जी मिटींग आपयली आमचे मिनिस्टर गोविंद गावडे आनी अशेंच तर मिटींग तर आपयली जाय ज्यो फायली हे बारीक गरीब लोकांच्यो ज्यो फायली जम्मूनकार टेंडन्सी बाकी सगळे तरेच्यो ह्यो फायली जबाबदार चलपा लागतल्यो म्हणजे फुडें वतल्यो. हेतू असो आसा की पॅन्डेमीक सिच्युएशन जें आशिल्लें फाटल्या 7-8 म्हयन्यांत तातूंत भितर जी लेथार्जी आयली आनी लोकांचे विशय जे काही म्हयने काही वर्सां अशे रिंगाळत आसात तांचो सुटावो जावचो आनीक ऑफिसां भितर जे सिस्टमॅटायझेशन जाय, स्पीड येवपाक जाय कामाची, गती येवपाक जाय कामाची, ती येवची ह्या नदरेन पयली बैठक हांगसर ऑफिसरांच्या आज आयोजीत केल्ली आसा. ह्या दिसांनी खुबश्यो कागाळी कंप्लेंट्स तांच्यो विविध अधिकाऱ्यांचेर आयिल्ल्यो आसात. जशें सुभाष बाब शिरोडकरान सांगिल्लें त्या प्रमाणे की कोवीड पॅन्डेमिकाचो जो टायम जो आशिल्लो आनी ताजे निमित्त धरून काही ऑफिसर जे आसात ते एक्सक्युजीस दिताले आनी बाबा आज पर्यंत कोविडाच्या टायमान तुमी कितें केल्लें आसा ताचो एक टोटल अहवाल तांकां आमी दिवपाक सांगिल्लो आसा. बस स्टँड हो प्रकल्प पयलीं हातांत घेतले आनी ताजे उपरांत मार्केटाक हात घालतले. कारण डेव्हलपमेंट हो कंटिन्युअसली डेव्हलपमेंट करप कारण वेगवेगळे प्रकल्प करप हाडप आनी फुडल्या 1 वर्साच्या कार्यकाळात आमचे इनलायन असलेल्या प्रोजेक्ट आनी नवीन प्रकल्पाक सुरवात करप. केंद्र सरकारी आमकां वेगवेगळ्या प्रोजेक्टा खातीर मदत करपाचें आसा. ताची निश्चितच म्हापसाची उरलेली डेव्हलपमेंट जी आसा हे आमचो हांगातलो आमदार जोशुआ डिसोजा बाकीचे सगळे हांगातले कावन्सिल्स फाटले जे काम करता तांकां सगळ्यांक घेवन फुडें व्हरपाचें आसा. रोखडेंच कावन्सिलाचें इलेक्शन जाल्या उपरांत परत एकदां हे म्हापसा तशें पळोवंक वचत जाल्यार पणजे उपरांत म्हापसा शहराचें नांव घेतलें वता आनी निश्चितच इन फ्युचर जे मोपा डेव्हलपमेंट जाल्या उपरांत म्हापसा शहरा कडेन एक वेगळ्या दृश्टीन पळयलें वयता आनी निश्चितच म्हापसा शहराची डेव्हलपमेंट ही खूब मोठ्या प्रमाणांत जाता. गांवांत प्रत्येक वाड्यार जर जी गरजू वस्तू आसा ती पावयली जाल्यार लोकांक थोडीशी मदत जातली आनी ताकाच लागून माधवराव ढवळीकर ट्रस्टा तर्फे आमी मडकय मतदारसंघभर जी बेजीक ग्रॉसरी आसा ती पावोवपाचो प्रयत्न केलो आनी ताका सगळ्या पंचायतींनी हातभार लायल्या बद्दल हांव तांचे मना पासून अभिनंदन करता आनी तांचे आभारूय व्यक्त करता. आनी तांच्याच बरोबर तांचे जे वांगडी आसा तशेंच आमचे कार्यकर्ते आसा जे आज सगळ्यांचो हांगा सत्कार जाला तांचें हांव अभिनंदन करता. कारण अशा वेळार तांणी मदतीचो हात फुडें केला कोणूच भायर सरपाक तयार नाशिल्ले कारण हें दुयेंसूच अशें आसा की एकट्याक कोणाकूय जालें जाल्यार जाणटो मनीस घरान आसा तांकां खूब हानिकारक आसा. आमी तुमकां मुद्दम येवून त्यो कित्याक हें करता कारण जेन्ना आमी खंयच्या देवळान वता धार्मीक देवळान वता चड पयस नाका नागेशी म्हणजे आमच्या हांगा माड्डोळा आमी मुद्दम पळयतात की एक तेच्या देवळाच्या एंट्रन्सा मुखार एक कोण हें आसता समयी दीप आसता व्हडलो आनी त्यो दीप पेटयल्ले आसता
PI किस लेवल तक की इंफॉर्मेशन दे सकता है. Sir, even SP does not take our calls. I have tried so many times. If you don't take PRO का मैं नंबर SP स्पेशल महेश गांवकर है, उसके ऑफिस के हम आपको सबको नंबर सर्कुलेट कर देंगे. You can talk to them. They have got officer, we have dedicated persons, but we will give information to you. हम SP से ही बोलेंगे कि SP उनको कॉल करें, मतलब they should respond to you. इतल्याने बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.